आयचे पयलें वाचप इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें. इजायास प्रवादी म्हणटा, शार बांदलां, त्या शाराक ताणें दुरी उबारलां आनी तें कोट, इंग्लिशीन ताका आमी फोर्ट म्हणटा, आनी सर्वेस्पर सदांकाल तकता तसलें खडप म्हणटा. आतां सर्वेस्परान बांदलें शार घटमूट आसतलेंच, बरेंच आसतलें न्हय. म्हणजे इस्रायल परजेक इजाया प्रवादी एक भरवंसो दिता, भियो नाकात, सर्वेस्पर तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. दुसऱ्या वाचपांत आमी जेजूचीं उतरां आयकलीं. जायते फावटी आमी तीं आयकलां, पूण आमी कितें करता, एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडटा. आमकां दिसता आमी इगर्जेक आयलीं, मागणें केलें, वाती पेटयल्यो, फुलां घालीं, थंय वचून रेलिकेचें दर्शन घेतलें, हें सगळें केल्यार आमकां इनाम मेळटलें. ना ना, आमी जें कितें भावार्थान मांडून घेता तें आमच्या जिवितांत आमी जिवंक आसा. जेजूक आमच्या जिविताचें आमी केंद्र करूंक आसा. खंयचोच सांत न्हय, सांतीण न्हय, सायबीण माय सयत न्हय. सायबीण मायक आमी मान दिता, पूण पयलो मान देवाक. देवाक दिवचो मान आमी आनी कोणाकूच दिवंक जायना. पूण आमचो लोक पळय कितें करता, जेन्ना बाजिलिकेन वेता, पवित्र साक्रामेंत आसा, साक्रामेंताक कोण मान करिना, भोव थोडीं. रेलिकेक सगळीं मान करता. अरे बाबा, सांप्रसावेर आयिल्लो आपणा खातीर न्हय, तो आयिल्लो जेजू खातीर. आनी ताणें आमकां सांगलें, जेजूची शिकवण जसो हांव जियेलां तुमी जियेयात. पूण जेजूक आमच्या जिविताचें आमी केंद्र करूंक जाय आनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक जाय. फुडें जेजू म्हणटा, ना जाल्यार ते घराची तो वपार दिता. खडपार बांदलेलें घर आनी रेंवेर बांदलेलें घर. कोण तरी रेंवेर घर बांदता, ताका सारकी बुन्याद घालचो ना, घालतलोच न्हय, कित्याक आमी हांगा गोंयांत रेंवेर घरां बांदता, पूण ताका सारकी बुन्याद आसा. पूण खडपाचेर बांदलें घर तें एकदम आनी घट, कितेंच ताका वायट जावचें ना. आतां जेजू खंयच्या घराची खबर करता काय, आमी रावता त्या घराची ना, तें घर बांदूंक आमी जाणा. जेजू सांगता, आमच्या जिविताचें घर हांवें म्हजी बुन्याद कोणाचेर घाल्या? देवाचेर, दुडवांचेर, म्हज्या भाटांचेर, म्हज्या शिकपाचेर, म्हज्या कामाचेर, म्हज्या सोबायेचेर वा म्हजे ताकतीचेर? कित्याचेर हांवें घाल्ली आसा म्हजी बुन्याद? जर जेजूचेर जर म्हजी बुन्याद हांवें घाल्या, तर म्हज्या जिवितांत म्हाका कितल्यो आडकळी येवं, त्रास येवं, विघ्नां येवं, आनवारां येवं, हांवें भिवची गरज ना. कित्याक जेजू म्हजे सवें आसा. जेन्ना हांव त्रास भोगतां, म्हजो जेजू म्हजे बरोबर ते त्रास सोंसता आनी तो म्हाका राखता आनी सांबाळटा. ह्या भावार्थान आमी जियेता. चडसो क्रिस्तांव लोक ना, बेश्टे नांवा पुरते हांगा हाताचेर एक खुरीस काडटात. म्हज्या हातार खुरीसच ना. हाताचेर खुरीस काडून कांय फायदो ना. आमचें काळीज आमी जेजूचें करूंक जाय. आमची चिंतनां जेजूची जावंक जाय, आमची उतरां जेजूची जावंक जाय आनी आमच्यो करण्यो जेजूच्यो जावंक जाय. आमीच ह्या संवसारांत आनी एक जेजू जावंक जाय. ना जाल्यार आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा, कितें फायदो? म्हज्या जिवितांत जर क्रिस्त ना तेन्ना कोण व्हरता? हांवूच. आमी उतर क्रिस्तांव म्हणटा न्ही, ह्या उतराचे हांव 2 वांटे करता, ताचो कुडके करता. क्रिस्त आनी हांव. क्रिस्त आनी हांव मेळून क्रिस्तांव. जर म्हज्या जिवितांत क्रिस्त ना तर कोण उरलो? हांवच उरलो. मागीर म्हज्यान क्रिस्तांव म्हूण कशें म्हणूंक जाता? आनी हांव क्रिस्तांव म्हणून हांवेंच म्हणल्यार जाता? म्हज्या जिविताचे देखींतल्यान हांवें दाखोवंक जाय. जायते फावटी सांगलां, आज परत्यान सांगता, आमकां आनी हेर धर्माच्या लोकांक फरक आसूंक नाका. आमी तांच्याच पांवड्यार रावल्यार वा तांचे परस पास्ट जाल्यार आमकां क्रिस्तांव म्हूण सांगून कितें फायदो?
आमी तांचे परस वेगळीं आसूंक जाय. न्हेसणां न्हय, खाणा जेवणां न्हय. आमचें वेगळेपण आमच्या जिवितांतल्यान, कित्याक आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत जियेता. आमी प्रामाणीक मनशां, आमी शांतीची मनशां, आमी मोगाची मनशां, आमी सेवेची मनशां, आमी दुसऱ्यांक समजून घेवपी मनशां. हें जाताना आमी क्रिस्तांव जाता हें आमी समजून घेवया. तर आज आमी ह्या जेजूच्या मिसांत वांटो घेतना आयच्या दिसाची आमची चिंतना, आमची उतरां आनी आमच्यो करण्यो जेजूच्यो जावं दीत. हेरांक बरी वाट दाखोवंक जेजूचो उजवाड सगळ्यांनीतल्यान पसरूंक देव आमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागुया.